लोकसभा वेंचणूक आचारसंहिता भंग केल्या प्रकरणात वेंचणूक आयोगान राज्यात 44 दिसांनी 26.17 कोटी रुपयांचो म्हालवत जप्त केलो। राज्यातले पुलीस, अबकारी खाते, मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालय तशेंच हेर खात्यांनी ही कारवाय केल्या। राज्यात दिसाक सरासरी 59.51 लाख रुपया जप्त करपाक आयोगाक येस आयला। जप्त केल्या मदीं सोरो, घुवळे वखदां, रोख रक्कम, भांगर, रुपे अशा मोलादीक गजालींचो आस्पाव आसा। जप्त केल्ल्या वट्ट 26.18 कोटी रुपयां मदीं 15.64 कोटी रोख रक्कम, 2.33 कोटी रुपयांचो सुमार 1 लाख लिटर सोरो, 3.23 कोटींची घुवळे वखदां, 3.78 कोटींचे मोलादीक धातू आनी 1.18 कोटी मतदारांक वाटपाच्यो वस्तू आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा। राज्यांत दोन्ही मतदारसंघातल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी आचारसंहिता भंगा आड आयोगान खर पावलां उबारल्यात।